बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रचेस्तानो, आज सादे काळाचो 28वो आयतार आनी आयचो आयतार लोक संपर्क साधनांच्या वावरा पासत भेटयल्लो आयतार. लोक संपर्क साधनां म्हळ्यार मोबायल, TV, केबल, लॅपटॉप्स आदी. ह्या कोरोना पिडेक लागून ह्या लोकसंपर्क साधनांचो जायतो वापर जाता. मिसाची भेटेची संदी आमकां टीव्हींतल्यान फावो जाता. शाळा ना जावन आमच्या भुरग्यांक लॅपटॉपाचेर, मोबायलाचेर शिक्षक शिकयतात. इंटरनेटाचो जायतो वापर जाता. ह्या वावरान जी कोण मिसोड जाल्ले आसात, साबार वेगवेगळ्या तरेचे ॲप्स निर्माण करूंक तांच्या वावरान ताका येस मेळूंक मागुया. आनी आमी जी कोण ह्या साधनांचो वापर करता तांणी बरो उपयोग करूंक ह्या साधनांचो बरो उपयोग करूंक मागुया. आमचे फिरगोर्जींतलो यादनीक भाव फादर जॉन ह्या लोकसंपर्क साधनांचो जायतो वापर करता. आमकां मिसाची भेट फावो जाता जाल्यार ताच्या ह्या वावरा पासतूच जायतो वेळ ह्या वावरान तो आपलो उजार करता. देवान ताच्या वावराचेर आशिर्वाद मागुया. आनी दिनवासनेची भेट मोची आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. देव आमकां साबार भासांनी आपयता. हे देवाच्या आपोवण्यांक आमचो जबाब दर दीस जावंक ना देखून असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो व्हडो प्रात. हे पासत वा घेवन सदांच आंकवार मुरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somnia kakut
Krista kakutku, Krista kakutku, sumya, sumya kakutku, sumya kakutku. Mỗi nắng teva, unsorki anishanti, tachaista, somsari, sorvespora teva, sorkinjaraya, sorpotveda deva, deva baba, ami tu kanomos karkota, ami tu katin vasta. Ciato voi bova paso, ami tuka wakanta. Moinan deva, unsorki anishanti, tachaista, somsari. Sumya Jesu Krista, Baba Jai Господа, Sumya Deva, Deva Chishini, Tu Somsarachi, Bhakata Amchi Kaku Kaku. Tu Mama Jauh Smiak Poznaj, Amche Mane Aikunge, Mój nam Deva, Unsorki anishanti, tachaista, somsari, kita povitat miasa gati. Deva Baba ci mój Jezu Krista, ekloc to povi, ekloc to išmo, ekloc to povešmo. Mój nam Deva, unsorki anishanti, tachaista, somsari. प्रार्थूया. इमिसाची भेट हांव आमच्या सगळ्या फिरगोसकारांक फिरगोसकारां पासत भेटयता. देवान आमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं, आमकां राखूं सांबाळूं. अदीक करून आमच्या कुटुंबाचे वांगडी जे पडदेसांत आमचे पासत वावर कोत्तात, आमच्या कुटुंबाचे वांगडी जीं हुस्कोत आसात, जायत कोडेक पिडेक लागून, जायत कोडेक उत्तर पिरायेक लागून, जायत्यांक गोडेक हे पिडेक लागून होम क्वॉरंटायन केल्ले आसात. आज लोक संपर्क साधनांक भेटयल्लो दीस. हाचो वापर जायतीं आमचीं भुरगीं तरणाटीं कोत्तात. ताचो बरो फायदो तांणी काडूंक मागुया. हे पिडेंत आसलेल्यांक जायते दोतोर, नर्सी, लौकीक आदार कोत्तात. तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाच्या ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen.
इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सुरवेस्पूर सगल्या पोरसांक बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार कोत्तलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाडून काडलोलो तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता त्या मरणाचें चादर पिंजतलो. सासनाक मरणाचो भस्म कोत्तलो आनी सगल्यांच्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवता ती दोनी सोर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस कोत्तलो, कित्याक सोर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटोली, पळयात, हो आमचो देव, आमची सोडवण कोत्तलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सोर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब अशें गावून जातलो. सगलीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका सोडूयता, कांयच म्हाका उरलेना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका सोडूयता, कांयच म्हाका उरलेना जालां. काळोखांत कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका सोडूयता, कांयच म्हाका उरलेना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वांटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका सोडूयता, कांयच म्हाका उरलेना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोड म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका सोडूयता, कांयच म्हाका उरलेना जालां.
बागीवन पावलून फिलिपकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप बाबा भयणानो दुर्बल तसो व्हड गिरेस्त कसो जियोवंक हांव जाणा कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूंक उपाशी रावूंक वो पोट बोल जेवूंक खावूंक सुकोळांत वो दुकोळान जियोवंक कित्याकूय हांव तयार म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता तरी म्हज्या हुस्क्या कोतींनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक महिमा आमेन देवाचे उतोरे देवाचे उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया बाप जेजूचो मोहिमेवोन देव आमचो तुमचें मोत उसवाडावूं तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवोसो उगडापो तुमकां जावं Salves por तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोफे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू नव्यान लोकां लागीं वेपाऱ्यांनी उलोवंक लागलो आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा पुरी सर्गेचें राज लग्नाक होवडीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले पूण ते येना जाले आनीक एक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें आपोयलोल्यांक अशें सांगात म्हजें जेवण तयार आसा म्हजे पाडे आनी चोरबयलोलीं जनवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां जेवणाक येयात पूण ताणीं बेपर्वा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो हेरांनी चाकरांक धरले तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो हें आयकून राजा रागाबोरीत जालो आनी आपली लस्करां धाडून त्या प्राण घातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नोगोर लासून उडयलो उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें लग्नाचें जेवण तर तयार आसा पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात आनी वाटा तिट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बोऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर येत जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें इश्टा लग्नाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय पूण ताणें जाप काडली ना तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें ताचे हात पांय बांदून ताका काडोकान भायर उडयात थंय सगळीं रुतोन करतलीं आनी दान किल्लीतलीं कित्याक आपयलोलीं जाय तीं
पूण विंचून काडलेली तोडी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी Wakani tuka Krista. प्रचेश्टानो, आदल्या काळार राजा जेन्ना लग्नाच्या जेवणाक आपयताले तेन्ना जाय तो काळ आदींच आमंत्रण धाडटाले आनी मागीर जेन्ना लग्नाची सारकी तयारी जाली म्हणटूच जेवण तयार जालें म्हणटूच आनीक एक फावटी आमंत्रण धाडटाले आपयलोल्यांक सगल्यांक हाजीर जावंक. पयल्या आमंत्रणाक वय म्हणप आनी दुसरें आमंत्रण नाकारप दोनयांक व्हडलो अपमान. हीच गोश्ट आमी ह्या आधुनीक काळार तर आमकां समजूंक वापुडली जाल्यार ती अशी. समज म्हजो पूत 5 वर्सां पासून भायर आसलो आनी तो परतून येता तेन्ना दोग ताच्या लागशिल्ल्या इश्टांक घेवन म्हाका जेवण करचें आसा. ही खबर हांव ताका सांगता, म्हजो पूत येवचो आसा आनी हांव तुमकां ताचे बरोबर जेवणाक आपोवंक सोदतां. म्हळ्यार एक अडचण आसा आनी ती म्हळ्यार म्हजो पूत केन्ना पावत तें सांगूंक जायना. घोडेक ब्रेस्ताराक पावत नाजाल्यार शुक्राराक पावत. हे दोनूय दीस तुमी आडावन दवरचे. आनी जेन्ना ताचो पूत येयलो शुक्राराक येता हांव ताच्या दोगूय इश्टांक फोन करून सांगता म्हजो पूत पावलो आनी शुक्रारा दिसा रातच्या वेळार तुमी दोगांयनी जेवंक येवचें. आनी प्रत्यास्तानो, म्हाका कितलो अपमान जावतना जेन्ना हे दोगूय इश्ट म्हाका सांगतात ना शुक्रारा दिसा रातीक आमी पावचे ना कित्याक आमकां आनी कसलें काम आसा. ही गोश्ट प्रत्यास्तानो आयचें शिव वर्तमान समजूंक आमकां एक आदार. जेजून ह्या आमी आतांच आयकुल्ली वपार शिव वर्तमानांतल्यान जुदियो लोकांक सांगता. जुदियो लोकांक प्रत्यास्तानो देवाच्या उल्याक देवाच्या आमंत्रणाक होयकार दिल्लो. पूण हळू हळू अशीं वर्सां बोलांटा तेन्ना तांच्या मोनाची बदलणी जाता आनी तीं देवाक लागीं सरचे सुवातेर पयस पयस वेतात. देवाच्या आमंत्रणांत ताणें पयलें वय म्हणलें पूण मागीर ती नाकारतात. आनी एक गोश्टींतल्यान प्रत्यास्तानो जेजू आज म्हाका आनी तुका कसलो संदेश दिवंक सोदता जायत. आनी हो संदेश जावन आसा प्रत्यास्तानो, आमी देवाच्या उल्याक वा आमंत्रणाक वय म्हणप. वय म्हणप प्रत्यास्तानो एकूच पावटी न्हय पूण दर एके घोडयेक देवाची खुशी कितें ती ओळखून घेवंक तें आमकां आमंत्रण ताचो पाटलाव करूंक हें आमी आमच्या जिवितांत दर घोडयेक जिवोवची गरज. देखीक एक लग्न जातात तीं व्हंकल न्हवरो आल्तारा फुडें प्रत्यास्तानो ती एकामेकाक भास दितात. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विस्वाशी रावतली आनी तुका मोगान लेखतली म्हूण हांव तुका भास दितां. ही भास प्रत्यास्तानो फकत तेच घोडयेक न्हय, ही दितात ती भास एकामेकाक ताणें आपलें आख्खें जिवीत भर जिवोवची गरज. आनी हेंच की देवाच्या आमंत्रणा विशीं आमच्या दर एकल्याची वागणूक जावंक फावो. आमी सगल्यांनी प्रत्यास्तानो बावतिजमांतल्यान आनी क्रिस्मांतल्यान ह्या देवाच्या उल्याक आमी होयकार दिला.
घोडेक बावतिजम घेतलेलो तेन्ना आमी एकदम ल्हान आसलेलीं, आमी नकळो. पूण क्रिजमाच्या संस्कारान आमी सगळीं गिन्यानाची मनशां आसलीं. त्या वेळार आमकां दर एकल्याक उलो आसलो आमी जेजूचे सैनीक जावंक. देवाचे कुशेक, देवाच्या आमंत्रणाक आमी स्विकारूंक. आनी हें स्विकारप प्रित्य आसतना एकूच फावटी न्हय, पूण आमच्या दिसपट्टे दर एका जिविताचे घडयेक जावची गरज. कोण तरी प्रित्य आसतना एकलो भाग्यवंत मनीस अशें म्हणटालो, हांवें पवित्र पुस्तक 5 फावटी वाचलां, हांव पवित्र पुस्तकांतल्यान पासार कसो जाला. प्रित्य आसतना आमी कितले फावटी पवित्र पुस्तकांतल्यान पासार जाला हें व्हडपण न्हय, पूण पवित्र पुस्तक म्हज्यांतल्यान तुज्यांतल्यान कितले फावटी दिसून आयलां हें की म्हत्वाचें. आनी होच संदेश प्रित्य आसतना आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां दर एकल्याक मेळूंक फावो. देव आमकां जेवणाक आपयता. आयच्या पयल्या वाचपांत काय बरे भाशेन आयकलां, देव आमकां जेवणाक आपयता तेन्ना रुचीक जेवण तें. आमच्या जिवितांतल्या दुखाचो पड्डो तो काडून उडयतलो. देव आमकां आपयता तेन्ना असल्या व्हडतेपणाक आपयता. आनी हें व्हडतेपण स्विकारूंक एक फावटी होय म्हणल्यार फावना, पूण आमच्या जिविताचे दर एक घडयेक आमी हो वैकार जेवची गरज. आमी कितले फावटी पासून देवाच्या उतरांतल्यान पासार जाल्या हें म्हत्वाचें न्हय, पूण म्हत्वाचें देवाचें उतर कितले फावटी पासून आमच्या जिवितांत दिसून आयलां तें. हें व्हडतेपण आमी दर एकल्यान आपणावंक शिकूंक हे मिसा भेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या मोगाळ देवाचेर आमचो भावार्थ कोलावन आमच्या भावार्थाची स्वता व्हडल्यान उचारुया. सत म्हणटा देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पितूंच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोर सांबावलो, आंकवार मोरयतायन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्या मोगाळ देवाचेर आमचो भावार्थ कोलावन आमच्यो गरजो देवा फुडें आमी घालुया. आमच्या पापसाहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाक विस्वाशी रावून आपलें जिवीत आनी आपोवणें देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मोनान आनी काल्तिकायेन पोचेची सेवा करूंक आनी लोकसंपर्क साधना वरवीं बरेपण शिपडावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार आनी स्रुपुती मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमी लोकसंपर्क साधना वावुरतना वायटव्य वस्तू पयस करून फकत बऱ्यो खबरो, एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो, आपलोच तसोच दुसऱ्याचो मान सांबाळून एकामेकाक बरी बूद आनी म्हायती दिवंक वावरूंक देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या महादोन प्रांतीक
लोकसंपोर साधनाच्या खात्या वरवीं जायतें बरेंपण आमचे पवित्र सभेन तशेंच हेरां बाबा भयणांक मेळूंक ह्या खात्यांत वावुरतेल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. थोड्यो घडयो ओगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवा फुडें घालुया. दयाळ बापा, आमच्यो गरजो तुका थाव्यो. फावो त्या मापान त्यो आमकां मेळय म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मोशा भाव भणिंदो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोदपोत वेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दबाव सभेस पूर्ण मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, तुज्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. हें आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां बारोया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतायन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorvespor tu, zorgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा. ओ
Solves porace navieta eta takasol. Solki, tu kasoj soy. बापा, कोरोस तूं पवित्र तूंच सोकल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोकोत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरकोटोया. Gesù melo, Gesù żywot cala, Gesù nowiane dolo. Gesù melo, Gesù żywot cala, Gesù nowiane dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैव तुका सासनाच्या सासनान. देवाच्या आमंत्रणाक वयकार दिवप म्हळ्यार एक पावटीच न्हय, पूण आमच्या दिसपट्ट्या दर एका जिविताच्या घोडयेक हें व्हडतेपण आमी ओळखूंक ते आमच्या जिवितान जियोंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां फावो कर म्हूण मागतना लोक संपर्क साधनाच्या वावरान जे कोण मिसोड जाल्ले आसात, जे कोणी साधनां वापरतात ताणें देवाच्या व्हडतेपणाकूच तें वापरूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आस्ते तुमकां म्हणून एकामेकाक प्रितीन शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सुमया जे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोशा जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू, आनी तुका मोशा आत्म्यांत शेवूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक
केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रचस्तानो करुणालया पासत तुमच्या उदारपणाची तोखणाय आमी करता. आतां कितलेच म्हयने जाले आमी आमचें उदारपण दाखोळ करीत आसा ह्या आमच्या करुणालयांत रावतल्या कोण नासतल्या सवय. तुमची तोखणाय आमी करता आनी आमी देवाक दिनवासूंक फावो सगल्यांनी, कित्याक आमकां एक संदी नासलेल्या सवी आमचें उदारपण दाखोळ करूंक. आनीक एक पावटी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून तुमचे आभार मानता. ह्या फुडल्या सुमाराक करुणालया पासत जांचे लागीं तांदूळ आसात तांणी तांदूळ दिवचे. ते भायर दाळ आनी फोव तुमी एक एक कील ह्या फुडल्या सुमाराक दिवचे. प्रचस्तानो म्हज्या मनांत अशेंय जातालें आमच्या लागीं जायत्या जाणां लागीं नाल्ल आसात. घोडेक कोणाकूय कोणूय आपलें उदारपण नाल्ल दिवन दाखोवंक सोदता, नाल्लूय तुमी दिवचें म्हूण आमची विनंती. दुसरे सुवातेर गेल्ल्या आयताराक तुमकां सांगलेले ते भाशेन 18 फुडल्या आयताराक आमचे फिरगोशेंत आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प करतले. कोणाकूय आमच्या रोगतांतल्यान कोणाचोय तो जीव वाचलो जाल्यार आमी महान, कित्याक आमचे त्यागांतल्यान ताचो जीव वाचलो देखून तुमकां उलो करता. फुडल्या आयताराक तुमी ह्या ब्लड डोनेशनान वांटो घेवंक उपकार करून ऑफिसान मातशें नांवां दिवची कोण दिवंक सोदतात तांणी. हें ब्लड डोनेशन कॅम्प सुरू जातले 9:30 वरांचेर सकाळच्या वेळार. उपकार करून तुमचीं नांवां दिवची म्हूण आमची विनंती. तिसरे सुवातेर फुडल्या आयतारा दिसाक एक अवेरनस रॅली आसतली. कसलो अवेरनस करूंक? तुमी ह्या दिसांनी पेपर वाचतात वो TV पळयतात जाल्यार तुमकां हो प्रस्न तावो आसतलो. आमच्या गोंयांत कोडसो येवचो आसा आनी हो कोडसो आमच्या गोंयकाराच्या बऱ्यापणा पासत न्हय, पूण व्हडल्या व्हडल्या कर्नाटकांत आसलेल्या कारखान्यां पासत. आनी ह्या कोडशाक लागून आमच्या गोंयांत रेल्वे ट्रॅकांचें डबल ट्रॅकिंग जावचें आसा. आनी हे डबल ट्रॅकांक लागून मोलेंची वायल्ड लायफ सँच्युरी हाचोय विबाड जावचो आसा. हाची सगळी जाणविकाय एके भाशेन अवेरनस करूंक ही रॅली फुडल्या आयतारा दिसा आमी तांदूळ वांटो घेवंक वावरुया. कोणें वांटो घेवपाचो? जांचे लागीं मोटरसायकल्यो आसात, तरणाट्या लागीं कोणा लागीं सायकली आसात, तांणी ह्या रॅलींत वांटो घेवचो. ही रॅली पंचवाडी 3 वरांचेर सुरू जातली आनी मागीर आमच्या दोर एकल्या वाड्यांत ती पासार जातली. आमच्या वाड्यांत येता तेन्ना सगल्यांनी हे रॅलींत वांटो घेवंक जायना खरो, पूण आमच्या वाड्यांत येता तेन्ना तरी आमी सगल्यांनी रस्त्याचेर रावन ह्या रॅलीक एके भाशेन आमचो सपोर्ट दिवचो म्हूण आमची विनंती. प्रचस्तानो आमी खरेपणी ही जाणविकाय आपणावंक फावो. हो कोडसो तर आमच्या गोंयांत तर आयलो जाल्यार आमकां सगल्यांकूच माल देखून आमी ताचेर कोर निशेध मारूंक फावो. ह्या रॅलींतल्यान तुमी तुमचें हें
महानपण दाखोवचें म्हण आमची विनंती. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सोबी आसूं. सोरपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. आमच्या बावतिजमांतल्यान क्रिस्मांतल्यान आमी देवाच्या आपोवण्यांक जाबाब दिला करो वयकार म्हणून आमच्या दर एका जिविताच्या घुडींतल्यान आमी हें करूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sokat आमची आदारीन तूं, सगळ्याक आमकां तूं सांबाळूं. बेसांव घालके दूर कोराब्या, संकश्टांतली सदांच निवाळ. बेसांव घालके दूर कोराब्या, संकश्टांतली निवाळ. Kurpiborit sai peri, ami tuci oskot burgi, gotai dige mai amka, tuja diran sambat sodat. Kurpiborit sai peri, ami tuci oskot burgi. Gotai dige mai amka, tuja diran sambat sodat.